केरी पेडण्याच्या न्यू इंग्लीश विद्यालयाचो वर्सुकी खेळाचे कार्यावळी शेनवारा विद्यालयाच्या मैदानाचेर जाले. मुखेल सोयरे म्हूण युवा समाजसेवक जीत आरोलकार, तातोबा ताळकार, मिलिंद केरकार, विद्यालयाची हेडमास्तर आनी हेर माचेर आसले. खेळांत आपणाक खूब उमेद आसा आनी आयज त्याच खातीर माचेर आसा अशें मत जीत आरोलकारान पेडणे केरीच्या न्यू इंग्लीश विद्यालयाच्या वर्सुकी कार्यक्रमांत मांडलें. तशेंच पेडण्यान खेळांत उमेद आशिल्ल्या भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर एका संघटनेची स्थापना केल्या. कोणय पेडण्यातल्या भुरग्यान खेळांत राष्ट्रीय पावंड्याचेर नांव मेळयत जाल्यार आपणाक ताचो अभिमान आसतलो अशें जीत आरोलकार उलयलो. डेअरिंगान पावरफुल स्ट्रॉंग रावा, कॉन्फिडंट रावा. जी गोष्ट करतात तुम्ही जर चुकल्यात जाल्यार ताका फेस करपाक रेडी रावा आणि ती फेस करतना तुम्ही भितरल्या भितर दामून दवरूं नाकात. तुमच्या पेरंट्सांक सांगा कितें जाता जावंक जाय, तापाट मारतले आनी तापयतले आनी काय करूं शकना, मारचे ना. तो भंय हो पयलीं मारा. ज्या दिसा ह्यो भया कडेन तुमी झगडूंक शिकतल्यात आनी तुमी फेस करतल्यात त्या दिसा तुमी जिखतल्यात आनी त्या दिसा तुमी सक्सेसफूल पर्सन जातल्यात आनी तुमच्या सारकी भुरगीं ह्या देशात फुडें सरतले, फुडें वयर काडटले, नांव करतले. जाल्यार तुम्ही ताका फ्रिडम दिया, तुम्ही सपोर्ट करा, एक फ्रेंडली नेचर तयार करा जेणे करून तांकां जाय ते फील्ड ते सिलेक्ट करूं शकतात आनी ज्या फिल्डान तांकां इंट्रस्ट आहा ते करून तुमकां इंट्रस्ट आहा ते तेंचेर तापू नाका. शिक्षण हे अवश्य म्हत्वाचेंच आसा, शिक्षण जायच ना न्हू, पूण जर खरोच भुरगो जर स्पोर्ट्साक उमेदीन आहा वा खंयच्या कल्चरल एक्टिविटी उमेदीन आहा जाल्यार तुमी सपोर्ट करा, मोटिवेट करा. माझी इच्छा, माझी ड्रीम आहा एज अ स्पोर्ट्समॅन. हांवें खुबशे कितलीशीं वर्सां स्पोर्ट्सान काडल्यात, खेळा त्रासूय काडल्यात खेळा खातीर. आयज हांव ह्या पोझिशनार हांगा आसा तो फक्त स्पोर्ट्सा खातीर आनी कित्या खातीर न्हू. बिझनसमॅन जावं पॉलिटिशियन जावं खूब येवन वयतात पूण नांव म्हणटात ते फक्त स्पोर्ट्सान गावता तुका आनी बरें नांव गावता. सो म्हाजी इच्छा आसा की पेडणे तालुक्यात म्हणटात तशें एक तरी कोणी भुरगो वा भुरगे हे इंटरनॅशनल लेवलार मेडल आमच्या पेडणे तालुक्याक हाडपाचे. जे दीस ते हाडटले त्या दिसा म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटले आनी हेच्या खातीर हांवें एक नवीन ग्रुप ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केला उदरगत म्हणून आनी तेचे अंडर आमी स्पोर्ट्स कॅटेगरी दवरल्या. जे स्पोर्ट्स यंगस्टर्स भुरगीं जी टॅलेंटेड आसात, आमी आतां ग्रावंडार पळयले कितलेशे टॅलंट्स ह्या भुरग्यांनी आहात. कोण सायकलींग करतात, कोण पिरामिड्स करतात, हे हांवें फर्स्ट टायम हांगा पळयलां. तर हे टॅलेंटेड भुरग्यांक आमी सिलेक्ट करून आमी ट्रेन करूंक सोदतात आनी तांकां इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरोन आमकां आमच्या पेडणेकारांचें नांव वयर काडून अभिमानान आमकां म्हणूं येता जावं आमचो पेडणेकार आनी वयर आयज इंडियेचें नांव वयर केलां आनी आमकां मेडल हाडला. हे जो दीस आमकां मेळटलो तो सगळ्यांत व्हडलो दीस आसतलो. हे विद्यालय एक वर्स गॅदरिंग आनी एक वर्स खेळ अशे कार्यक्रम करता. ह्याच विद्यालयांतल्यान कांय भुरग्यांनी आपले राष्ट्रीय पावंड्याचेर नांव मेळयलां अशी माहिती तातोबा ताळकारान दिली. 44 वर्सां जाली ह्या न्यू इंग्लीश स्कुलाक. ही सोसायटीच्या अंडर मॅनेज जाता आनी प्रत्येक वर्साक एक वरास गॅदरिंग आनी दुसऱ्या वर्सा स्पोर्ट्स असे हे कार्यक्रम आयोजीत करतात. हे आयोजन करताना गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तळवाडा आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मदलावाडा अशा ह्या तिनूय स्कूल आनी 2 प्रायमरी स्कुलां घेवन ह्या संकुलनान हे कार्यक्रम घडटात. ह्या वर्साचो हो कार्यक्रम आसलो स्पोर्ट्स मीट्स एंड एन्युअल प्रायज डिस्ट्रिब्युशन. आमी हे व्यासपीठ तयार करतात भुरग्यांक, ज्या भुरग्यांनी आपलो टॅलंट दाखोवपाक प्रत्येक फिल्डान तांकां फ्रिडम आसता. आनी हांगासर आयज ह्या वर्सा हे स्पोर्ट्साचे आयोजन केल्लेले आसा. त्या हितून आमचे स्कुलाचो एक असे भुरगे आसात की तेंच्यांनी नॅशनल टिमीक तेंच्यांनी प्रेजेंट केल्लेले आसात. जशे एरन मेंडीस हो फुटबॉलर्स आमच्या स्कुलाचो आमी ताका प्राऊड आसात. ह्या वर्साचो एसएससी गांव पूण तेणेन आमच्या स्कुलाचें नांव वयर काडलेलें आसा. अशेंच कितलेशे ज्या स्कुलान डॉक्टर्स, इंजिनियर्स अशे कितलेशे टॅलंटेड स्टुडंट हांगासर जावन गेल्लेले आसा.